गुड मॉर्निंग. आता 4:41 जालाय. बायल्यान काढू पोहा आम्ही बाय सोदताय. 3:30 की उठलेली. आता वी आर हेडिंग टू वी आर हेडिंग टू सेंट आयब्स आणि सेंट मायकल. आता आम्ही एक सर्विसाचेर रावलाय. वॉशरुमा वचपाक कित्या खावपाक कित्या म्हणून जाली आतां लेट जाल्यार जायतो गोस जालो आनी आमी 4 वरां ड्रायव्ह आहा न्हू. सो आमी एक सर्वीस रोडाचेर रावल्या. टेंटम सर्विसार रावले. टेंटम म्हणटाय ते प्लेसीर. सर्विसीस म्हळ्यार अशें करून सगळीं शॉप आसताय आनी कितें खावपा आसता. भायर केलें मॉल अशें हिंगा आनी भायरूय बीन आनी वॉशरूम मॅकडॉनल्ड्सा ऑर्डर करताय. आयज आमगे न्यू गेस्ट नाजारेत. हेंग सोका फुडें एण उठायन हाडाय. कोण एकट्या पासून न्हिदो दिल ना आनी ते बाबडे उठोन येयले. सो फायनली आम्ही पावली. हूंय पावल गो सेंट आयब्स ड्रायव्ह करून तितुली 4 वरां वाट. 1 वर रावतली, फोटो काडटली, वयतली. ऑल थँक्स टू सिनोरा. इतू बरे बीचीर इतू बरे शिमतोर गायल्या. सेंट आयब्स माउंटेन मग होता काय हिल. सेंट आयब्स हिल कूल बीच. ये प्लेसीर न्हू सर्फ स्कूल आहा, लायक सर्फिंग स्कूल. आनी हिंग सोगलीं सर्फ कोताय. हिंगसर कांय वेव्स दिसनाय बट सर्फ कोताय. सो आमगे सगळे बॉयजांगे उमेदी आनी तेंगे मन भरपाक आमी आतां शिमतोर चोवपा वयताय. शिमतोर गोंय नाय न्हू आमगे शिमतोर हिंग चोवपा येयलाय. ती हिंग आनी कोणा लोकांक हजार करपा येयलाय ते. नेवर मायंड बट सी. हे जार जाले हिंग रावला वेली पावलो वयर. सो आता नेक्स्ट डेस्टिनेशनाचे पावलाय सेंट मायकल माउंट. ओ तो सेंट मायकल माउंट. सो देयर इज अ स्लाइट चेंज आनी तो म्हळ्यार मगे आउटफिट क्विक चेंज केला आतांच. सेट पासून जालें ना. हांव इसरोलें एक्चुली. हांव अर्दे वाटेर चलोन पोत्तून गेलां. अरे हांगा चेंज केलें ना. ओके हांगा कित्याक चेंज करपा जाय कित्याक हांव फोटो काडटो न्हू. मागीर सेम हांगाचे कितले फोटो जाले चोय कितें दिसता ते सेम हांगाचे चड फोटो जाले. सो डिफरंट फोटो घेवपाक डिफरंट हांगाचे. चेंज कोण हांवें मिस्टेक केली कित्याक ती जॅकेट आसली ती भरपूर हेवी आसली आनी बल्की आसली बट भरपूर वॉर्म दोताली. ही जॅकेट बिलकूल वॉर्म दोना आनी आतां मातशी आतां कित्याक सॉलीड वार्म आतां दोनी कान मुगे सारके ब्लॉक जावपा पावले. ती जॅकेट बरी मुगे कवर करताली. कित्याक चेंज केलें कित्याक. लोक रावता आणि तिन्ही पाप आले पहिले. हात किती झाले पॉप्युलेशन.
कोणत्याही काय असतो आयज कोणता असतो फक्त ती ते सांगितलं ते बायलेन सांगितलं टूर कंप्लीट केलो इंग प्रायवेट म्हणून बरयला हांचंय ती रॉयल फॅमिली आहा ती हूंय इंग रावता बट लायक आमी वयर गेलो चोय चोवपाक थिंग रावना इंग सकयल हे सायडीच्यान रावता आनी लायक रॉयल म्हण ती रॉयला भाशेन न्हेसनाय नॉर्मल लोकल्सां भाशेनूच न्हेसताय हूंय ती आनी लायक नॉर्मल लोकल लायफ जी येताय टावना बिवना बीन बिस्ती भोंवताय हूंय अशें म्हण थिंग आमकां घालो ती एकटी बायल सांगताली सो ती हाय एंड इट्स लायक वर्थ विजिटींग दीस प्लेस तुमी केन्ना येवपा बी प्लॅन कोताय जाल्यार इट्स नायस लायक बरी इन्फॉर्मेटीव आनी प्लेसूय बरी दिसता चोवपाक यू शूड कम आय सजेस्ट यू हो थिंग न्हू अशें करून मातशें शीं खाता इवन समर सिजना मातशें चड वता तेन्ना येवपा जाय अशें म्हण हिसबान शीं मातशें खाता आमी सेंट मायकल माउंट सयत भायर सरली आनी आतां आमी मिनिएक थिएटर चोवपायलें मिनिएक थिएटर पेन्झान्स मिनिएक थिएटर चोवपायलें सो चोय आतां पार्किंग केलां मुखार वचून चोय मिनिएक थिएटर जायत पयलींच्यान हिंग आजू पासून प्लेस जाताय लायक 4:30 एक जातूय आनी रातीकोडे एक जाता बट आय मीन रातीको आहा ती हावसफूल जाल्या थिएटर हिंगा आनी एथींग स्टेज आहा हिंगा तेंगे आयज 4:30 प्ले आहा सो तेका लागून तेमी स्टेज सेट केलाय ती लायट्स घायलाय सगळे लायट्स घायलाय जयनींग लायट स्पीकर्स सगळे आहाय लायट्स हिंगा लायट्स आहाय बट दिस प्लेस इज व्हेरी ब्युटिफूल वर्थ विजिटींग चड ब्युटिफूल टर्कोइश कलर आहा इतुलें बरें दिसता बट वारें सामकें थंड माता चड थंड जॅकेट घायना आसता जायना रावपाक बट अदरवायज ही प्लेस बरी आहा अशें शी म्हण बट वोतूय आसलो जाल्यार ह्या प्लेसीर रावपाक जायना जालें कित्याक सामकें काडे हांपराय जातालें प्लांट लवर्स आहाय तांकां लूक एट दीस प्लांट लायक जाता जाल्यार तें मेवपाचें हिंगा सगळ्या प्लांट्सां नांव बरयलां हांवें सो हें ओपन हें अरिना थिएटर ओके सो हिंग सगळ्या तुगेले ऑडियन्सां बसपाक मेळटा हिंग सयत लायट्स पोटाय थिंग स्टेज आहा ओके आनी सगळ्या बसोन तुका चोवपाक मेळटा थिंगाय थंय लायट्स घायलो आहाय कोताय तांकां हिंगसर सारको फूल ऑडियन्स दिसती पडटलो सामको दीस इज द स्टेज म्युजीक सगळें ह्या थिएटरान क्लासीक आनी कॉन्टेम्पररी प्लेस जाताय रोवेना केड हे बायलेन हें थिएटर बांदिलां सो ब्युटिफूल चयलां बायलांक कितें काम करपा दिल्या बायल कितू वर्क कोताय त्यो आतां आमी मिनिएक थिएटर सयत हिंग टावना येयलाय एक रेस्टॉरंटां वचपाक खावपाक कितें सो आतां टावना तीन जाल उपरांत जेवण मेळना बट बार ओपन आसा कांय मेळना कित्याक सगळीं रेस्टॉरंट बंद आहाय आमी डायरेक्ट आयज आमी रावपा आहाय त्या प्लेसीर येयलाय लायक हॉलिडे पार्क ओ हॉलिडे रिसॉर्ट टायप सो तुमकां दाखयता हांव सो आतां आमी हिंगा आमी आजडाच येयला सो आजडा सयत आमी लायक चिकन ओ कितें हाडटलीं फीश कितें बी आनी इंकोन हाडटलीं कित्याक सिनोरान ऑलरेडी मसाला हाडला या सो दीस इज द प्लेस
बरें अशें करून हें अशें एक सगळीं गोरां अशें की आमगे नंबर खंयचो म्हाका खबर ना सो वी आर लुकींग फॉर इट थिंक आमगे अपार्टमेंट मेळ्ळा आमकां एंड दीस इज इट जेवपासून सिनोरा मुगे जीव खाता सिरियसली जीव खाता हांवें सकाळचेच कांय खायलो ना म्हज्या पोटा भूक लागल्या आनी हें चेडू म्हाका एक धांवडायता ह्या रस्त्यांनी सिरियसली आनी कित्याक धांवडायता कित्याक तेका फकत 15 मिनटां उरलाय स्विमींग पुलां वचपाक आनी त्या 15 मिनटां लागून ते म्हाका आनी सॅक्रिफायस करपा लायता बट ताणी तूं केलें न्हू एनीथींग फॉर म्हाका खबर ना ह्या चेडवान रेस्टॉरंट सोदपाक कितू वगत काडला आनी भितर पावल उपरांत खंय 45 मिनट्स टायम आसा तातूंत यूज करपाक 15 मिनट्स जाल उपरांत ती भायर सरपा जाय ओके सो आतां हें 15 मिनट्स म्हळ्यार येयलां आनी 15 मिनट्स जाल उपरांत भायर सरपाचें जेवणय ना स्विमींग पूलय ना व्हडलें रिजॉर्ट एश तें लायक सगळ्या भोंवपाचें आनी जायते रूम हाय सो हो रूम आमगेलो मुगे आनी सिनोरालो हो रूम मे बी नाजारेत आनी गॉडफ्रीलो हो रूम गोडे व्हॅलीलो बट आमगे बरें आहा आनी आमकां व्यू आहा वेट लेट मी लूक ओके हेजो व्यू आहा आमकां पिझ्झा कटर आहा पळय ओय पिझ्झा कटर हे ओपन आनी येते कितें शुगर बीन सगळें आहा मुगो चांदी बीन आहाय एक प्लेट आहा सगळें आहा इल्ली तूं कितें आहा हें आमगे हांडी पासून हाय सगळ्यो एक डोस दी आमी एक घेवन आमी आतां आमी थिंगसर अपार्टमेंटा आमगे सामान दोन आमी सगळीं आसता आयलाय सो हिंगा आमी आतां एक्चुली आमी कितें कितें हाडा एश कोन्न मसाला बिसाला आनी थिंग आयदनां आहाय प्लस वस्तू आहाय आनी हिंगाचे बेस्ट पार्ट म्हळ्यार हिचे म्हाका गाड रावता वाव ओके सो हें सगळें हाडो आहा सो हिंग ती कितें चिकन बीन तेसो वतली आसता सयत हांवें आसता पयस ना आमी रावताय त्या अपार्टमेंटाकूचे एक 3 मिनटां वाट आहा ड्रायव सो हांव थिंग कितें कितें घेतली आनी घराकूच येतली दॅट्स फॉर शुअर तीन सॅल्मन घेयला चिकन ब्रेस्ट घेयला व्हॅलीन आनी हांवें पाव घेयलाय आनी नाजारेताक दूद घेयला हांव सकाळीं च्या पिवपाक आनी पासून आमी घेताय आनी मागीर घरा येतली जालें सगळें सामान घेवन जालें फन असो सगळें आसा तो एक कडेन आनी सगळें मेळटा लायक A to Z इवन वॉशरूम पासून आसताय इट्स नायस आसता फर्स्ट टायम गेला इवन प्रायमाका गेल्लें हांव टेस्कोकूय गेल्लें आसता आसता जायत पाट आयकलोलें सो फर्स्ट टायम गेलें बट इट्स नायस एसा आमगे गोंयां बीन येयल्या पुरो आमी गोंयां आहा विशाल मार्ट बट विशाल मार्टा भशेन एक एक फ्लोर वयर वचपा पडना अजून सगळें एक फ्लोराचेर ग्रावंड फ्लोराचेर रूम मेळटा गुड मॉर्निंग आयज डे 6
सांगला ते भशेन आमी अपार्टमेंटार रावताली. अपार्टमेंट म्हळ्यार गॉरेज ते तितून रावताली. सो आयज आतां आमी भायर सरताय. आतां हिंग सकाळींची 9:30 10:30 जालें. सो आतां आमी भायर सरताय आनी कॉर्नवॉल वयताय आनी लँडसँड वयताय मोस्टली. सो हांव दाखयता खूंय वयताय ते. आनी तुमकां कोणूय हिंग रावपा येताय जाल्यार हें हेल ही प्लेस बरी आहा लायक रावपा सारकी आनी फॅमिली बरें रावपा सारकी. कित्याक जायत रूम आहाय वेरी स्पेशियस आनी हॉलां बसपाक बी मेळटा. वेरी नायस. बाय अपार्टमेंट. छान मारपा तरीका जाय. कैसा चॉकलेट आता है? फ्रॉम सेंट मायकल्स माउंट. आता हायन काबार कोताय ते. होममेड. तुका हिंग सगळे थिंगा जंप जायना. तें पयलीं तें चुय कोतला सकल जंप करून दाखय तूं. अरे 130 हा गो मुदाली घालता आनी हात चोय गुंडायता. अरे तू तें पयलीं चोय तूं. हांव शुअर वयता हेका. तूं तुगे बायले गे न्हू चेडयेच्या. भुरग्यांक कितें हेडपा अशें आनी तें जॉली रॉजर आनी तें बीन सगलें हा. आनी लूक एट दीस हेलिकॉप्टर. चोवपा सारकें जायतें आहा थंय कितू हें आहा तें. सो युअर ट्रीप वोंट बी अ वेस्ट. यू कॅन विजीट. ही आख्खी हिस्ट्री हेजी. सो बेजिकली न्हू हें मॅप आख्खें यूकेचें. हें स्कॉटलँड. ओके. हें इंग्लंड. हें वेल्स आम रावताय तें. आनी हें लँडसेट म्हणजे आख्खें हेचें हें लँडसेट कळ्ळें. तेका लागून हेका लँडसेट. सो हिंगा एक लायट हावजूय आहा. सो कोण उठायचं एश कोन चड बारीक राव नाका. वार मारले जाल्यार तूं उडोन वयतलें न्हू. तेसो हिंग वार माता. आनी खरें म्हज्या कोण बारीक मनीस आसलेलो न्हू आनी खूब आसलेलो खरें उडोन वयतालो. कित्याक तेसो मारपाक पुश जाता बॉडी चड बारीक चड सामकें. सो हिंगा न्हू तुज्यान हितून तुगे नांव घालून फोटो काडपाक जाता. लायक प्रोफेशनल फोटोग्राफर फोटो काडटा. ओके. सो हिंगा ते कितूले 11 पावंड रे. 11 पावंड घेताय येते. ऑलिंपिकाचे 2012चे.
सो आता आम्ही विवा गोवा म्हणून हिंगा बरयला आणि आमी सगळ्यांनी ग्रुप फोटो काढा. विवा गोवा, विवा गोवा. प्लेस आती वर्थ विजिटींग. लायक आमी स्कीप करपा आसली बट मागीर आमको प्लॅन केलो की या म्हूण. काल एक्चुली येवपा आसलो आमी हांगा बट मागीर पयस जातलें आनी कांय ना अशें करून दिसतालें फोटो बीन चलय तेंचेर. बट दिस प्लेस इज रियली नायस, वर्थ विजिटींग. सो गायज आता आमी मटन कोव म्हणटाय ते प्लेसीचेर पावले आनी आमकां पावतकच कळ्ळां की आमकां थिंग गेले जाल्यार हूंय सील्स दिसती पडटले. नॉको दिसती पडटले ना दिसती पडटले बट दिस प्लेस इज ब्युटिफूल. सील्स दिसती पडटा हूंय. सो फायनली आमी प्लेसीर पावली आनी थंय सील दिसती पडटाय. हिंग जाल्यार टेम्पल S24चे काडून मेळटा. आवाज कसला ती पहिला आय थिंक आवाज कोतायचो. स्नोर कोत्ताय मिस्टर ती स्नोरी. सो सिनोरागे आलोले आयज आमी सील चोवपा जाय म्हूण. सकाळ उठवपा सोदता ते आमकां बट फायनली तेगे विश जाली आनी आमी सील चोयली. आतां वयताय हिंग भायर रावपा जायना. भायर सावन सॉलीड वार माता आवय गे मुजे माय. आत बीत सा थोडो जाले आवय. आईस्क्रीम हाय प्लेसीस पण तुमकडे टाइम ना. येतो गजाल का आता 1 o'clock. टिंटेगल गार्डन की अरे यार हे टिंटेंगल मशीन कॅन्सल टिंटेगल कॅन्सल कित्या बिकॉज तो टिंटेगल कसं आता टिंटेंगल पयली सांगला आमी रातीक आमची इवनिंग या म्हूण. बॉन ते इसलना बंद जायना ते. सांगता तू गावात चेक करून सांगता ना आता उगी रावपा ना ते चेक करून सांगता हांव. किती टिंटेगल गार्डन तशें गार्डन गार्डन ना ते कॅसल रे ओल्डी बरी हा. हे लायक जाता तुका चड बरी हा. रियली गुड प्लेस. आतां थिंग गॉडफ्री म्हणटा थिंग या न्हू गॉड्री. Godfrey Point. What's the beach? Godfrey beach. This is the Godfrey beach. beach आणि is the point. तो सील पॉइंट ये मटन कोव. थिंग गेलो तो मटन कोव गॉड्री मटन कोव बीच. सील पॉइंट. Godfrey Beach. गॉड फ्री नरे Godfrey. Not Godfrey. Godfrey. Godfrey, don't worry about you. It's not about Not you. Godfrey, Not everything is Godfrey. about you. Godfrey point. Godfrey Point. Yeah. Hey, क्या? आते आईस्क्रीम आता. It's vegan. अरे वेगन असू अरे no dairy product. ओय आणि को शी पयले पण कित तरी वर केल कळ्या. 100% product. नो डेअरी No dairy. आणि मग हे हाय मुके है नो. ओके डन. थँक्यू. Okay, guys. नहा तो. तुम नाका नाक मुडले. आज तुझा चढून आता. सो आता आम्ही घर झोपायलाय आणि आपण गेले अभ्यास करताय थोडं करपा ते प्लेसीर ऑप्शन बंद नाही म्हण आमी भायर सरली आणि आता आमी दुसरे कडेन वयताय कित्याक थिंग फिशा कांय आयटम आसा न्ही. सो या एकूच खंयची प्लेस तुका सारकी लायक जाल्या. सेंट मायकल्स. ना ती मुनेक थिएटर मिनियक थिएटर तुका आज चोयलाय ते तसेच. तो हे जाल्यार सेकंड आता लेंडसेंट ना सेकंड न्हू तेका लेंडसेंट लेन्सेंट आनी तुका सेंट मायकल्स. सेंट मायकल्स. तू खंयची लायक जाल्या. आख्खी चोयलाय त्यो सगळ्यो स्टार्टींग सयत. 360 view, nice. सेंट मायकल माउंट. सेंट मायकल माउंट. 360. व्हेरी गुड. ही गोवन चिकन करी चल रे गोंयकारांक टेस्ट जाल्यार आणि चिकन विंग्स. टेस्टी घेऊया पॉनिश. आमी चोय हेंगे नुस्तें आयलें
आमकां हें पुरो हें पुरो आमी जेन एक्चुली टिंटेंगल कॅसल वचपा आसलोली बट आमकां लेट जालो सो आमकां थिंग पावपा नाय आमी कित्याक तें भरपूर पयस हांगसर त्या कोरा पाट आनी ते 4 o'clock 5 o'clock बंद जाता सो तेका लागून आमी पावपा नाय म्हण आमी न्यू प्लेसीचेर येयलें तेजें नांव द आयलंड हावस ब्रीज आनी बेस्ट दिसता लूक एट दी एरिया बरी नायस प्लेस बीच आहा आनी न्हू 2 आयलंड एक आयलंड अशें आहा त्या आयलंडाचे वचपा तेमी धाकटीशी ब्रीज केल्या सो खूब दिसता सो हें चोय द आयलंड हावस आनी ती ब्रीज द आयलंड हावस ब्रीज आता आमी वॉटर गेट बे चोयली भायल्यान थोडा आमी येयला इथे पोर्ट आयझॅक तो एक मुतू देखून पयश पे आनी आमगे इंडिया वयत थिंग मुत्ताय अरे घालले बेगीन आतां वयता तोंड येतेशोस तेश चोड आहाय वचून येयली आनी आतां पावस चडपा लागलो हात बेगीन गाडी बसवली ना वयतली तेणें हँड ब्रेक कित मारलो थिंगाय मुगो एसो सीट आसली ते एक हेजे एक जाणा जस्ट बिकॉज वुमन ड्राइव कोत्ता म्हणून मरे एक्चुअली ते अहें आहा चय पोर्ट आयझॅक 6 क्लिफ नाव तेची सो वय सो क्लिफान 6 क्लिफ म्हणटाय ते हिंगा तितून पोर्ट म्हळ्यार पोर्ट चोवपा येयल्ले दोगांय बोट धरून हें आसना ती पोर्ट क्लिफ डायविंग पोर्ट आयझॅक हे आहा 6 क्लिफ आहा सो ते आतां हे 6 क्लिफ आत पोर्ट येयलो मेरेल व्हॅली आत पोर्ट येयलो अचय फिशिंग दी वय रे अरे पोर्ट आयझॅक इज फिशिंग विलेज इट्स अ फिशिंग विलेज आणि सो त्या पोर्ट आहा मरे चोय आजचोय पोर्ट इंच आय थिंक पोर्ट आयझॅक आय थिंक फोटो काडपा जाय सांगाय गात जाल्यार सुसेगाद म्हळ्यार 20 स्पिडीर तू कामा कितल्या सुसेगाद या जाल्यार व्हॅली मातसो गाडी चलयत पळया गोंया चलयत तूं देव मरे चलयत मरे कार सायडीन चलतले हिंगा तूं मरे काढगो हिंगा चलयतलो मरे हांव मातशी फाटल्यान बसता तर बस अरे चलत जाय न्हू व्हॅली चलयता सो वॉट वय चलयत तो गोंया हिंगा मातशी अगत चलोवपाक कितें जालें पळयतो न्हू सगलें स्टार्ट बटन अरे कितें कोत्ता रे स्टार्ट नो ओय माय क्लच दे ओके जाली हा फर्स्ट रिवर्स आणू फर्स्ट झालं होय जाले फर्स्ट गियर गेले होय अरे ओके इट्स फाइन ओके चल मोदे बंद बंद कर झाले होय फर्स्ट टाइम पोळ मरे तू गेली हँड ब्रेक सोड रे हा सळक जाली हा गोंयचे रस्ते इल्लीगल चलयता आता माय गॉडफ्रीचा टर्न ओके वायपर ऑटोमॅटिक आहा डोंट वरी गॅस झालो सेकंडा सकल आणि थर्डा म्हणजे रिवर्स फास्ट वचना काय सुसेगाद वच फास्ट वचना का फास्ट वचना का इंग स्पीड लिमिट हा अरे ट्रेनिंग जाय पण आमका ट्रेनिंग जाय गाडी हा पुरो मुगे बसपाचें जावना
वचपाचें जावंक ना बरें जालें तर तूं थंय विथावट हे स्टॉल विथावट स्टॉल मुखार येयली हाती गो हा पयले दिसा स्टॉल केलेली तुका हांवें कामार येयलें तेन्ना वुमन ड्रायव्हिंग वय ना वुमेन म्हणटाय ते वुमेन बट ऑल वुमन्स आर नॉट सेम वुमन्स आर युनिक आणि गोंय ते चलोवपाक इजी अशें हिंग न्हू व्हेरी डिफिकल्ट ना हिंग चलोवपाक डिफिकल्ट गाडी गोंय तूं कितलो शो मारींग ना सो आतां आमी कॉर्नवॉल सोयत ब्रिस्टॉल पावलाय आनी ब्रिस्टॉल आमी जासा पासार वयताय कितें खावपाक आसा की सगळीं ब्रिटीश लोक दिसती पडय लायक सगळीं इंग्लीश पीपल अशी सो तितू आयज सॅटरडे नायट न्हू सो सगळे हिंगा हें लायक डान्स क्लब अशी सगळी म्युजीक आनी सगळीं भायर सरलो हाय सो हिंगा बेजिकली आख्खें हें मेळटा लायक बुफे मेळटा तुज्यान कितें खावपा जाता पण हांवें जेवपाक बसली हिंगा बेस्ट म्हणटाय तें हिंगा चडशी इंडियन्स दिसती कोणाय सगळीं भायलो लोक सेकेंडली तूं तरी प्लेट मेजाचेर चड गेलो न्हू तुगे प्लेट वत्ताय आनी तुका तें खावपाक मेळना सो तुवें खावपाचें काबार करपाचें आनी आनी घेवपाक जाता आनी व्हडलो बुफे ब्रेकफास्ट सगळे भाशेन जेवण आहा हिंगा वेरी गूड प्लेस कोण UK सो थिंग भोंवपाक बीन येताय ब्रिस्टॉल येताय जाल्यार यू शूड डेफिनेटली ट्राय दीस प्लेस कित्याक वेरी लायक कंपेरेटिवली तूं भायर जेवपाक गेल्यार चड पयस जाताय खंयी सांगताय हिंगा एक मनशाले थोड्या पयशांनी लायक खूब जायत ऑप्शन आसताय घेवपाक सो दीस इज वेरी नायस आय रिकमेंड इट खाओ ऐश करो ऐश करो हिंगा एक बेस्ट म्हळ्यार न्हू लायक तूं कसली एलर्जी आहा जाल्यार ती बरयलो आहा सगळे वस्तूचे लायक एक अमकी एलर्जी आहा ती खायनाक म्हणून